61 वर्साचो मनोहर डेगवेकर रावता रेवोड्या 2011 सावन ताणें ताची लायफस्टायल बदलली। ताणें सायकलिंग सुरू केलें। तो पणजे म्हायती प्रसिद्धी खात्याचो स्टाफ। ताचो ऑफिसाचो नित्याचो 27 किलोमिटराचो प्रवासूय तो सायकलिंग काडटा। पयलीं सोडीत चलप, एक आपलो रेवडसून कोलवा गेलो, कोलवासून परत येलो, म्हणजे अशी करता 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 मागीर म्हाका सायकलीची भरपूर आवड जाली। करता करता हांव दिसाक जवळ जवळ एक 15 किलोमिटर स्टार्ट केली। मागीर अशें वाडयत 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 आतां तर हांव दिसाक 60 किलोमिटर सुद्दां सायकल चलोवंक शकता हांव। म्हणजे त्याच्या नंतर आतां बेळगांव, दुसरी रेडी, शिर्डी सगळे कडेन हांव सायकलीनच भोंवता। जवळ जवळ शिर्डीचें जें अंतर आसा तें जवळ जवळ 650 किलोमिटर सुमार आसा। थंय सुद्दां हांवें सायकलीन केल्या। 2006 सायकलीन गेलो आनी सायकलीन आमी मागीर आयले। एकटो आसता चडसो, म्हाजे कडेन येतात थोडे, मागीर अर्द्या वचून परतून येता आमच्या कडेन जायना म्हणून, आनी निमाणी म्हाका एकटोच तसोच वयचो पडटा। जवळ जवळ आमच्या घरा कडसून पणजे जवळ जवळ 27 किलोमिटर आसा। आनी हांव चड करून जास्तीत जास्त सायकलिंग पणजे सायकलिंगान वता। म्हटल्यार कितें जाय, हांव पणजे म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान काम करता। म्हटल्यार केन्ना केन्ना हांव सायकल ती म्हापश्यां दवरी, कित्याक म्हाका लेट जाय न्हू, म्हटल्यार परत ती येताना घेवन येवप। म्हटल्यार शक्य तितको शेनवार आयतारचें हांव सायकलिंग 40 ते 50 किलोमिटर न चुकता करया। चलपाकूय ताका कसलीच कास्तीक ना। दिसाक 2-3 किलोमिटर न्ही, 50-60 किलोमिटर चलपाची ताची ताक। 600 किलोमिटराची शिर्डीची वारी डेगवेकर 61च्या वयान पायी करता। 1 किलोमिटर म्हाका चलपाक जाय तितले किलोमिटर उतारता। समज म्हाका एक 3 किलोमिटर जाय जाल्यार कोलवाय सकयल तारी कडेन म्हणटा थंय उतारता। म्हाका 5 किलोमिटर जर चलपाक जाय जाल्यार बिनानी कडेन उतार। गेली 4-5 वर्सां हांव म्हापसा टू शिर्डी चलत वयता, पूर्ण चलत वयता आमी जवळ जवळ 600 किलोमिटर। आनी शिर्डी चलत जवळ जवळ आमी जानेवारी किंवा फेब्रुवारीच्या दरम्यान वयता। त्याच्या पयलीं जवळ जवळ 1 म्हयनो हांव म्हाज्या घरा कडसून पणजे चलत वयता। सकाळीं 5 स्टार्ट करप चलपाक, तो बरोबर फेरीबोटी कडेन ऑफीस म्हाजें, थंय बरोबर हांव 9:20 पावता। थंय म्हणजे 9:30 पयलीं 10 मिनटां बेगीन पावता। ह्यो सगळ्यो करून ताका वेळ मेळटा तेन्ना लोकांक योगाय शिकयता। योगान कितें जाता, योग म्हणजे कितें, जे मन आनी शरीर हेंचो जो ताळमेळ बिगाडलेलो आसा तो योगान आमी एक संग करता। म्हणजे कितें जाता, मन एके कडेन धांवता, शरिराचे इंद्रिय एके कडेन धांवतात। योगान कितें जाता, शारिरीक मानसीक इंद्रियां सगळीं एक संग येतात आनी शरिराचो जो समतोल बिगाडलेलो आसा, जो आमच्या तुमकां खबर आसतली जास्तीत जास्त माणसाचे ताण आसा, दिसान दीस ताण वाडत वयता। आजकाल जीण धकाधकीची जाल्या, मात बरें आयुश्य जगतले जाल्यार असल्या व्यायामांक पर्याय ना। डेगवेकराचो मंत्र तरुण पिळींनी योग सायकलिंग हे न चुकता कर, एटलीस्ट अर्द वर तरी एक व्यायाम करपाक जावो। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।